पयलींनी म्हणतो आता गव्हर्मेंटाचो थंयसर तेंच्यांनी कॅबिनेट आणि त्या बरोबर आम्ही आमचे हे आसा MLA जो असतो ताका घेवन आमी पयल्या प्रथम CMाक आमी मेळ्ळे आणि आमी CMाक सरळ सांगलें की हो जो तुमचो प्रोजेक्ट जो आसा थंयसर आमचो विरोध कारण भाऊ ते कितें आसलें की तो जो प्रोजेक्ट जो आसा प्रोजेक्ट आमकां सांगलो की एक 4 मजल्याचो आसतलो 4 मजले आता 4 मजली ज्या जाग्यार तो हाडटा ती जी एरिया आसा टोटल वेटलँड आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणून जो आसा कित्याक आतां तळ्याची जागा आसा ती आमची जवळ 52,000 स्क्वेअर मिटर आसा तेका बफर झोन जो आसा तो 50 मिटर आसा आणि त्याच्यात मुखार जी आसा ती जवळ 2,60,000 झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेन्ना तो हें केलें आमी आमचो विरोध तेंकां दर्शयलो सांगलें कसल्या तेतून आमचें हें आसता म्हणून कित्याक आमकां आमचें जल जंगल आनी जमीन ही सांबाळपाची आसा कारण हे तळे आमची जीवनदायिनी आसा जीवनदायिनी असल्या कारणान त्या तळ्याचेर हो आमचो गांव सुद्दां चिंबल म्हणजे चिंब म्हणजे ओलो चिंब कळ्ळें न्ही हेजे वरसून आमचे पुर्वजांनी आमचे हें कितें आसा फसवणूक केली अशा वेळार तुमी हे जे प्रोजेक्ट हांगासर हाडटले फाटीं तुमी 2018 जो आमचो जो कोण तो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी हें आसलो IT मिनिस्टर आसलो बाब रोहन खंवटो हेच्या नादाक लागून तुमी थंयसर तो प्रोजेक्ट घालपाचो ठरयलें आणि त्या वेळार तेणी इतकी थंय मस्तेपणां केली इतकी मस्तेपणां केली शेवटी सगळे गोंयकार एकठांय आयले आनी तो जो प्रोजेक्ट जो आसलो IT पार्काचो आमी थंय केलो DL फायल केलें तो आमच्या फवरांत जालो आनी थंयसर सरकारान आमकां हें दिल्लें उतर दिल्लें की हेज्या फुडें थंयसर आमी कसलेच अशें प्रोजेक्ट आसा ते हाडचे ना आतां युनिटी मॉल आयलो न्ही युनिटी मॉल आयल्या नंतर आमी जेन्ना हें केलें सरकार आमकां CMान भरपूर कितें समजायलें इतके तुमचे मेळटले परंतु आमचें म्हणलें कितें जो तुजो प्रोजेक्टाचें जें नांवूच आसा कशें आसा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओके हो जो हें आसा हो नारो जो तुमचो आसा प्रत्येक स्टेटीचो थंय स्टॉल आसतलो हां तो स्टॉल असल्या नंतर जशें आतां आमचे गोंयचो जो आमचो जो हें आसा आमचे गोवा भवन म्हणा आनी खंय दिल्ली जे जे कितें आमचे डिपार्टमेंटां आसतले आमचो स्टाफ आसता तसो थंयसर आसा तो तेंचो स्टाफ आसतो त्या त्या स्टेटीचो तेतून आमकां तुमी सांगता त्या प्रमाणे जे उलयता तुमी आमकां तें सगळें कळयलें आसा तितून आमकां कांय फक्त तें कितें संडास दिवपाचें आनी कितें कितें आसा तें आमच्यो आसता पूण आमी वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन दॅट ओके हें आमी ताका स्पश्ट केलें हें स्पश्ट दुसरी गोष्ट जाली लगेच मागीर दुसरो जो हें आसा अनाउन्समेंट जालो कॅबिनेटान जालें तें म्हणजे कितें की थंयसर प्रशासन स्टॉप हाडटा म्हणजे 17 मजली बिल्डींग आतां तळें आसा थंय हांगासर तुमचो प्रशासन स्टॉप हांगासर आसा तो तुमचें हें आमचें युनिटी मॉल आतां म्हाका एक सांगा 17 मजली बिल्डींग जेन्ना तेजें फावंडेशन घालतलें कळ्ळें न्हू तें जें आमचें तळें जें आसा तळ्याच्या थळाच्या सकयल फावंडेशन आनी सगळो आनी त्या कॅरींग कॅपेसिटी जी आसा आमच्या दर दिसा कळ्ळें 1.5 टन कचरो आसा कळ्ळें न्ही उदकाची आमकां कमी आसा अशा जाग्यार म्हटल्यार एका विलेजीन तुमी कितें हाडटा आनी आतां सत्य कितें आसा वो जें आतां सगळ्याक आतां 27 स्टेटीनी हें जाल्लें आसा कितें युनिटी मॉल स्थापन जाल्लें आसा बट युनीक सामकें खंय गेलें तेंच्यांनी शहरान गेले शहरान कित्या खातीर केलें ह्या प्रोडक्टाची अशें जें आसा कळ्ळें न्ही तेंकां जें आसा तेंच्यांनी तशें म्हाका एक सांगा आतां अशें तुमी आमी हें केलें फाटल्या दिसांनी 15 तारखेक एक हांगासर आंदोलन केलें एज्युकेशन केलें आतां कांय तुमची चवथी शी सगळे हांगा कमी लोक आयिल्ले आसात कळ्ळें न्ही हे आतां हंगर स्ट्रायक करता वयर ते तळ्याचेर ही कोण चवथी तो कोण आमच्या BJP पार्टीचो तो एक सादो कार्यकर्तो सुद्दां बाबा आमची विचारपूस कळ्ळें कोण ना म्हणजे कोण ना कळ्ळें सो आमी जेन्ना CMाक सांगलें की अशें अशें आसा असेंब्ली सुरू जाली CM आयलो 12 आमकां मेळपाक आयले आनी सांगपाक लागले की हो पळय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आनी कितें आपूण आतां हेका आपल्याक कितें इकडे पत्रव्यवहार करपाक जाय ओके म्हटल्यार कितें 2-3 दीस जातले त्या प्रमाणे कर म्हटले गेले दिल्लीक गेले ते दिल्लीक गेल्या नंतर लगेच दुसरे दिसा आमी मेळ्ळे हे रे म्हज्या मागल्या तेच सांगता कितें सांगता तो गव्हर्मेंटाचो आसा हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान तो आमी हे करूंक शकता तूं म्हणलें कशें आमकां
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर येयले आनी तेंच्यान आसलेले हांगासर चिंबलात आपल्याक तो प्रोजेक्ट जाय म्हणून ना न्ही हां तुम्ही ठरयले न्ही राव रे आमकां एक क्वेश्चन आहा भाऊ नाही हांव तेंच विचारता हय हांव भाऊक सगळें खबर आसा अशें ना ताका खबर ना म्हणून तर तुम्ही जे आसा हे सगळे आमी तुमचे वोटर तुमकां मतदान केल्लें आसा तुमकां मतदान केल्लें आसा आतां म्हाका एक सांग तुमचो आतां तुमचो स्टेटमेंट आयकलो पूण आतां स्टेटमेंट आयकलो आमी तो हे पळयलो तुमी आतां सांगा बाबा हे तुमी हांगा कशें तरी मदत करूंक शकता भाऊ मातसो मोठ्यान उलय आमकां लोकांक आयकोंक घेवन एकूच तुमी आमकां जे मेळ्ळे सरकारांतले म्हणटा ते तुमी मेळ्ळा अजून बरें आमकां कोण मेळोंक ना ताका लागून आमी राव द्या आनी पळय भाऊ हांव एकूच उलयतां आमची भावना तुका सांगता आमकां खबर हांव सरकार फोटींग उलयता म्हणून आमी केन्नाच बीजेपीचें नांव घेवंक नासलें पूण आतां घेवचें पडटा कित्याक बीजेपीचोच सरकार आनी आमी एक अपेक्षा घेवन येयला की एटलिस्ट तूं तरी आमची बाजू घेतला आनी मांडटलो म्हणून ना भाऊ त्या बाबतीत तू सांगता पयलीं आमी हिंगा तुज्या पयलीं बसले 1 वर जालें हांव तुका एक सिंपल प्रश्न करूंक सोदता आमी तुजे मतदार म्हणून आमकां कितें किंमत आहा आमकां कितें तरी किंमत आहा तुजे नदरेन आमी आतां थंय 1 म्हयनो बसता वयर आंदोलन करता सावथ गोवाचो MP बाब कॅप्टन विराट वयन आमची खबर घेतली आनी तूं 2 उतरां सामकी लागींच आसा तुका एक दीस अशें दिसलें ना आपूण बाबा वयतलो आनी आपली खबर घेतलो आपल्या मतदारांची तुवें आमच्या बाबतीत कांय केलें ना ती वेगळी गजाल चिंबोलकारीत कांय तुजो कॉन्ट्रिब्युशन ना तुजी हे आमी म्हाका समजली पूण तेच म्हाका सांगतालो हांव कदाचित ह्या 29 दिसा हांगा कदाचित 3-4 दीस आसतलो आयलें लक्षांत आयलें दुसरी गोश्ट कितें आसा मातूच विचार कर सरकाराच्या हातूंच्यान सरकारा भितर वाद आसता ते वादान बरें हेणें सोडपाचो प्रयत्न हांवें केला आतां तुमकां सांगता आतां हांव CM कडेन हाज्या पयलीं उलयलां जर लोकांक जर कितें अडचण आसा लोकांक जर जाता तो जाय कित्याक थंय जाल्यार आमी दुसरे कडेन करूं शकता आनी म्हणून आत्तां गोविंद मामा सांगिल्ले त्या प्रमाणे काही गोश्टी जाल्यात त्यो फुडें गेल्ल्यो जाल्यार तरी आसतना म्हणून हांवें ताका आग्रह केला की आनी आज सुद्दां तांकां मेळून येयला म्हाका येवपाक मातसो उशीर जालो आनी म्हाका आग्रह की आमकां तुमचे कडेन भितरल्यान अंतकरणांतल्यान आग्रहान उलोवप कित्याक तुमचें आमचें रिलेशन आसा गोविंद बाब जाणा तुमी जाणा सगळे आमी केन्नाच तुमच्या हातून कसले रिलेशन आमी नको म्हाका सर 3 प्रश्न आहा तीन प्रश्न म्हाका कंटिन्युअसली आन्सर कर फर्स्ट तुमी आमची बायट पयली तुम्ही म्हटला की सेंटराचो प्रोजेक्ट बरोबर आहा म्हटल्यार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR म्हणून कितें तरी आसता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचे कडेन आसा जाल्यार आमकां तुमी दिवचो फर्स्ट क्वेश्चन दुसरो क्वेश्चन 29 दीस तुमी येवंक ना कित्याक तें तुमी सांगचें तिसरो प्रश्न तुमकां युनिटी मॉल जाय काय नाका स्पश्टपणे सांगचें आनी जर तुमी आमच्या वांगडा आसा काय ना तेवूय सांगचें कित्याक तुमी उदय आमकां सामकें दुखलें कित्याक तुमी उदय कितें सांगलें की आमी BJP गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलयता आमी तुमकां BJPचो MP म्हणून हांगा मेळपाक येवंक ना तूं आमचो नॉर्थ गोवाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इतली वर्सां तूं येता आमी तुका वोट मारता म्हणून येयला BJP हे ते करिनाका तूं सांग आमच्या वांगडा आसा युनिटी मॉल जा DPR हे सगळें सांग तूं आमकां तुमचो विशय जेन्ना म्हाका कळ्ळो तुमी म्हणटले पूण सादी गोश्ट आहा न्ही सरकार म्हजे पार्टीची आसा बरोबर आतां हांव म्हजे जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार हांवें एकच तुका सांगता की म्हज्या जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार म्हजे पार्टीची सरकाराच्या जो कितें प्रोजेक्ट आसा ताच्या विरोधात सरकाराच्या विरोधात हांव म्हणना बसल्या सरकारान तें ठरयलां जो पर्यंत जे सगळे तुमचे आयकून येवन तांचे आयकून घेवन जो पर्यंत तातूंतल्यान मार्ग घेना तो पर्यंत तुमकां मेळून कांय म्हाका कांय हें दिसनाशिल्लें लक्षांत आयलें आनी म्हणूनच हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन हें केली सगळ्यांक सांगलें की अशें लोकांक जर तें नाका जाल्यार तुमी ताचो विचार करूंक जाय आनी ताणें हां केलें आतांय तांकां मेळून येयला तेंचे पद्दतीन चिंबोलच्या लोकांक नाका जाल्यार प्रोजेक्टाक तुमी फोर्स करूंक जायना आनी ताणें हें सांगतां म्हाका उतर दिलां की हें सगळें चालू आसा आनी आमी जास्तीत जास्त बेगिनात बेगीन हे सगळे केंद्रा कडेन हे करून आमी सगळे प्रोजेक्ट हें करपाचो सर्वे जो चालू आसा तो युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक ना सर्वे आमची जी जागा आमकां जाय जी तयार लेखाची जागा आसा की हेच्या पयलीं तो हेल्थ सिटी येयली तो जागो तसोच उरलो आनी
IT पार्क येयलो जागो तसोच उरलो. आता जर युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मागीर जागो तसोच उरलो आनीक सेंटराचो प्रोजेक्ट म्हणून तो सर्वे चालू आसा. आमची जागा आमकां मेळपाक. आमचें उपोशण एकूच आहा की युनिटी मॉल नाका. आता तुम्ही सीएम कडेन डिस्कस करता मग सीएमान आमकां तोंडार सांगला की हो सेंटराचो प्रोजेक्ट आसा, म्हाजो प्रेस्टिजस इश्यू आसा, हांव सेंटरा कडेन तशें मागोवंक शकना, आमचे 25 कोटी स्पेंड जाल्ले आसा, सो हो स्क्रॅप जावंक शकना. सो आता तुम्ही ते आश्वासन दिता पळय आमकां की सीएमा कडेन उलयतले ते खंयच्या आदाराचेर सीएमा कडेन कांयच रायट ना. तुम्ही ते उलोवंक जाय वयल्या कडेन तांकां उलया, असेंब्लीनी माना आनी पार्लिमेंटांनी माना आनी आमकां न्याय दिया. हो आमचो प्रश्न. सरकाराच्या मागणेनुसार त्या पद्धतीन ते आम्ही हे करपाचो प्रयत्न आपण करता. हे ऑलरेडी तुमकां सांगलां अशें ताजें म्हणणें आसा. आनी म्हणून ना. हो विशय हांव तुमकां हो विशय जर तुमकां जर अशी हे सगळे हेची अडचण आसा जाल्यार हो प्रोजेक्ट लोकांक नाका करूं नाका हें हांव ताका सांगून आयलो. सीएमा येयला त्या पद्दतीन ताचे प्रयत्न चालले. अजय भाऊ एक तुमच्या एक निदर्शनाक एक गोष्ट आहे. ही जी आता बोलणी जे आसा तेजी फेरयो जे चालू आसा सीएमाच्या बरोबर बाबा दादा दादा बोलणी जी आसा पळय काय प्रत्येक वेळार दादा राव दादा मातसो राव प्रत्येक वेळार ते जे हे आसा ते कितें करता सांगता आमचे कडेन डिलिंग जशें करता न्हू डिलिंगाची भाशा उलयता. आतां म्हाका एक सांग तुमकां 2 लाख हेतूंची जागा दिता बाकीच्या त्या जागेचेर आमी कितें करता आमकां जाय तें करता मॉल हाडटा प्रशासन मारता म्हणजे कितें जर कितें जालो ताका कितें हें म्हणटा तुमी आमकां न्याय दिल्याची गोश्ट जाली ती ना. आतां दुसरी गोश्ट एकदम म्हणजे साफ फट उलयले ते म्हणजे कितें आसा आमच्यो म्हणजे पळय तुमी लक्षात घ्या आतां पर्यंत 25 कोटी आसा ते खर्च जाल्ले आसा. अरे थंय फक्त हेजें पत्र्याचें हें मारलेलें आसा कळ्ळें न्ही. आनी कितें आसा तेंची जी जीपीडब्ल्यूसीची हें आसा सगळी मशिनरी थंय वचून पडलेली आसा इतकें खंय वापरले 25 कोटी कळ्ळें न्ही. म्हणजे एक एकदां दिसता म्हणजे गव्हर्मेंट कसले स्टेटमेंट हें आमकां कितें ब्रेन वॉश करता तुमी. हांव सदां म्हणटा अजून तुमी आमकां कितें समजता पळय आमच्या धोपरान आसा म्हणून अजून कपलान आमच्या येवंक ना म्हणून कळ्ळें न्ही. अशें समजता आमच्या वांगडा आहा का? आमच्या वांगडा तू आसा आमकां नाका. तो ऐकना म्हणून म्हाजो हे आसा म्हणून म्हाजो एक तोडगो आसा. ए बाबा राव रे म्हाजो एक हें आसा तुमी आमचे बाबा उलोवपाक दी. हे जो कन्सर्न मिनिस्टर जो आसा खंयचो सेंटराचो तेजे कडेन हांव उलोवचें आनी त्याच बरोबर हो जो हांगासर हें जो हाडलेलो आसा आमचे हे संकट हाडलेलें आसा तेणी जाहीर रित्या तें लोकसभेन मांडचें चर्चा करची तेचेर आनी आमकां न्याय दिवचो आनी तो स्क्रॅप करचो. हांगासरले हेजे कडेन जर गव्हर्मेंटा कडेन जर ती कापासतात जर ना आमच्या सीएमा कडेन दर दिसा एक जे पळय तेंचे कडेन आमचे कडेन डिलिंग करपा खातीर एक मेसेजीस येतात पळय काय न्ही त्यो आमकां नाता न्ही. हो भाऊ आसा त्या हेचे मिनिस्टर आसा थंयसर तेंच्यांनी हो विशय हें करचो कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन जाय जाल्यार प्रधानमंत्र्या कडेन तांकां प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवंक दी तुज्या नांवाचेर तुवें जर कोण दाखयले तूं जर हें करता तो प्रधानमंत्री सर न्ही कळ्ळें न्ही. प्रधानमंत्री जे हें आसा पळय न्हू तेंकां विचारचें तुमच्या नांवान तुजें पोट दाखोवन अरे बाबा थंय एका मंत्र्याचें जे पळय कितें आसा न्हू नेक्स्ट आसा पळय काय न्हू तेका लागून हे सगळें घडटा काय ना. आनी तो मंत्री कोण तो तांकां खबर आसा हेका सीएमाक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा. आमकां युनिटी मॉल नाका हो फायनल तेका उलोवनी रे ओके आतां ताका सांगला बेगीन ह्या वेळी तयारी करा. गांवचे लोक मागतात हें सांगता आनी तुवें जसं हें केल्लो आसा करायची केंद्राच्या मिनिस्टरा कडेन भाऊ फाल्यां प्रजासत्ताक दिन फाल्यां प्रजासत्ताक दिन आमी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट तशें परेड जाता तशें करपाचें आहा.
तू आमच्या वांगडा रावतलो येतलो जातलो ते सांग कितें? एक गोष्ट तू तशी त्या नाही विचारतो आमचो प्रश्न तू आमचो वांगडा हा काय कळलो वांगडा हा म्हाका सांग आता सरपंचान असा काय ना लोक हा तो आपण हामरंग लागलो होय या आता जाला कितें पुष्पा गोंधळाची आमकां भाशा नाका आमकां इतलेंच जाय की तुवें आमच्या तुमच्या तोंडान सांगचें की हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक आमी तुमी आमच्या सायडीक आसा हे तुमी शब्द आतां दिया आनी ह्याच उतरांनी दिया आमच्या वांगडा आसा ना भाऊ अशें नाका आतां कितें जाला भाऊ किती सांगा भाऊ तुमचे एकूच कमिटमेंट आमकां दी की तुमी आमचे चिमलकारांगडा आमचे जे आदिवासी समाजाचे लोक जो आता सध्या थंय हंगर स्ट्रायकाक बसल्या तेंच्याकडेन तुमी रावतले आणि हो तुमचो लोकसभेन म्हणजे जे सेंट्रलाचे जे मिनिस्टर तेंचे कडेन आमचो सारको बरे तरेन विशय मांडून तेचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन दिया. अरे तोडगो म्हणतो भाऊ आमकां युनिटी मॉल नाका आमकां युनिटी मॉल नाका आमकां तुजें उतर जाय आमकां उतर जाय तुजें की युनिटी मॉलाक स्क्रॅप करतलो म्हणून